आमी आज सद्या कलंगूट बिचाचेर 31st आनी पयर एक हांगासर कलंगूट बिचार एक इन्सिडंट जाल्लो. 31st एक मर्डर जाल्लो आनी पयर एक हांगासर एक मारहाण जाल्ली, ट्युरिस्टांक मारिल्ले. गोवा सरकारान गोवा पुलीस आनी टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम पुलीस यांच्यानी एक बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. 4 दीस जाले ही कंटिन्यू चालूच आहा. 12 जाली की कलंगूट बीच जी शेकां आहा ती 12 जाली की बंद करतात. आणि आता आमी सद्या पळोवंक शकतात कलंगूट बीचार सगळी शेकां आसात ती सगळी बंद आसा. ट्युरिस्ट सुद्दां जो क्रावड टिक्को ना. जे ट्युरिस्ट पुलीस आहात ते हांगा रातच्या टायमार जी शेकां आहा ती बंद जाली की बिचाचेर जे ट्युरिस्ट आसात ते थोडे बसतात, पियेतात, तांकां सगळ्यांक ते उठयतात आनी बीच आहा तो फूल क्लियर करतात, जेणे करून जे हांगासर जी मारामारी बी जी कितें जाता आनी तेज्या खातीर ते कंटिन्यू पेट्रोलिंग करतात. इतले मजगतीं मांद्रेचो पीआय शेरीफ जॅकिसान मांद्रे हरमलच्या रेस्टॉरंट आनी शेक मालकांक आपोवन कोणेच कायदो हातींत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. पुलिशे कडेन कागाळ करची, पुलीस प्रकरण हाताळटली अशेंय पीआय सांगता. कोस्टल बेल्ट जितले पळय रेस्टॉरंट ओनर्स, शेक ओनर्स, हॉस्टेल ओनर्स आमी सगळ्यांक आपयल्या. बिकॉज हे पळय जे न्यू इयरा दिसान 2 इन्सिडंट जाले वीच वे व्हेरी बॅड. एक मर्डर जाली, एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जाली. एंड आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड देम एंड क्लियरली वॉर्न्ड देम. एनीबडी टेकिंग लॉ इन देयर हँड वील नॉट बी स्पेअर्ड. नोबडी वील रेज देयर हँड. कोणाक मारपाचो ना. इफ देर इज एनीथिंग टू बी रिपोर्टेड, we have given them beat PC's numbers, beat officers numbers, control room numbers, helpline numbers and mujoi number aate gela. So I have clearly and strictly warned we will not tolerate any fighting on the beach and assaulting the tourists. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आणि सौरव शिरोडकार.